गोवा डेरीत कोणाचो पायपोस कोणाक ना, मनमानी कारभार चालला। प्रुडंटान बेशिस्त एक्सपोज केली तरी ना डेरी ना सरकार कोणाकूच पडून गेल्ले ना। सुधारपाचे कोणूच नाव काडिना। डेरी प्रॉफिटात चलची म्हूण मनार घेना। गोवा ही एकमेव डेरी एका तेंपार मोठ्या प्रॉफिटात चलताली। फाटली 4-5 वर्सां हे डेरीन दुधाच्या धंद्यात प्रॉफिट म्हणटा ते पळयल्ले ना। एफडी वेलो इंटरेस्ट दाखोवन बॅलन्स शीट तांबड्याचे 5वे करतात। 2014-15 वर्सा डेरीक 29,09,256 रुपया फायदो जाला म्हूण गोवा डेरीचो वर्सुकी ऑडिट रिपोर्ट म्हणटा। मात हे वर्सा डेरीक एफडीचेर इंटरेस्ट मेळ्ळा 85,31,775 इतलो। 2015-16 वर्सा गोवा डेरीक 1,90,435 रुपया इतलो फायदो जाल्लो। एफडी वयलो इंटरेस्ट 78,30,048 रुपया इतलो आशिल्लो। 2015-16 वर्सा पयलेच फावट दूधकारांक डिविडंड दिवप गोवा डेरीक जमलें ना। हो रिपोर्ट पळयल्यार गोवा डेरीचो प्रॉफिट नासतना कारभार कसो चल्ला तें दिसता। सप्टेंबर 2016 डेरी 5 ते 6 लाख जाल्यार ऑक्टोबरात सुमार 15 ते 16 लाख प्रॉफिट दाखयता। अशीच गत गोरवांच्या खावडीच्या प्लांटाची। नो प्रॉफिट नो लॉस पद्दतीन प्लांट चलोवपाचो आसता, मात हांगा फकत लॉस, प्रॉफिटाचें नांव ना। 2014-15 वर्सा डेरीक गोरवांचे खावडीचेर 1,56,74,000 रुपया लुकसाण जाल्यार 2015-16 वर्सा खावडीचो वेव्हार 2,10,18,000 रुपया लॉसात गेला। प्रुडंटाच्या हाताक लागिल्ले खबरे प्रमाण सप्टेंबर 2016 गोरवांचे खावडीचेर डेरीक सुमार 60 ते 65 लाख लॉस जाला। ऑक्टोबरात तांकां 50 लाख लॉस जाल्लो। गोवा डेरीचे सुत्रां सांगतात ते पळयल्यार अंदूय गोवा डेरी दूधकारांक डिविडंड दिवपाक पावतली म्हूण शाश्वती ना। ह्याच गोवा डेरीच्यो कांय सोसायटी लाखांनी फायदो करून दूधकारांक प्रॉफिट शेअर दितात, मात गोवा डेरीचे कपल बिझनेस आसून फुटके। डेरीक कोण वालिना। डेरीतले बुकले दोळे धापून दूध पितात आनी सरकार पळयता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार।